नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. समेस्तांक गोंय क्रांती दिसाची परबी. आतां नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. पूर्व लडाखांतल्या गलवान देंगणांत जाल्ल्या हिंसक लाटाफाटींत भारताच्या एका अधिकाऱ्या सयत 20 जवान शहीद जाल्यात. ह्या उपरांत केंद्र सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेवन लश्कराक विशेष अधिकार दिल्यात. सैनिकांचे बलिदान फुकट वचचें ना. भारताक शांतता जाय. भारत जशाक तशी जाप दिवपाक सक्षम आसा म्हण ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उलयल्यात. बुधवारा राज्यांत आनी 27 कोरोना दुयेंती सांपडल्यात, जाल्यार 11 जाण दुयेंती बरे जाल्यात. सद्याक बाधितांचो आंकडो 560 वयर पावला. 3 जाण पुलीस तशेंच एक दोतोर कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडला. बायणा आयस फॅक्टरी वाठार मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हण म्हायती भलायकी सचिव नीला मोहनन हांच्यांनी दिल्या. ब्रेस्तारा क्रांती दिसा निमतान पणजे शहीद स्मारकाक फुलां अर्पण करून राज्यपाल सत्यपाल मलिक आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आर्गां ओंपलीं. राज्यांत उटंगराचो पावस सुरूच. दिसभर 5.4 इंच पावसाची नोंद. राज्यांत खुबशा सुवातांनी रस्ते तुंबल्यात, झाडां पेडां मोडल्यात. कोविडच्या फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा सयत हेर खंडपीठांत 19 ते 30 जून मेरेन कामकाजा संदर्भात निर्देश जारी केल्यात. ह्या काळात म्हत्वाच्या याचिकांचेर सुनावणी जातली. कोविडाचो संसर्ग थांबोवपाक सिमो बंद करच्यो म्हण युवा काँग्रेसीची मागणी. पोळ्यां चेकनाक्यार काडलो मोर्चा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांची शेनवारा ऑनलायन सभा. गोंयच्या 1 लाख लोकांक पळोवपाची केल्या वेवस्था. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली म्हायती. अजून इश्कोलां उक्ती करपा संदर्भात कांय निर्णय घेतिल्लो ना म्हण म्हायती भलायकी सचिव नीला मोहनन हांच्यांनी दिल्या. सुमार 1500 गोंयकारांक घेवन सेलिब्रिटी इन्फिनिटी बोट पावली मुरगांव बंदरांत. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटली. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.